देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोतल्या पावो कोणा फावो नासतना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या देव बरो दिसता म्हाका आडबा बळिंदो सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता मिसांत मिसान भेटयता हांव दुसरें नयल आमचे बोपाट सायबीणीचें तेजे बरोबर जॉन गोमिन्स हाच्या आत्म्याक भेटयता आनी मागूंक लायला अविता कोस्ता ताचें आयज दोळ्यांचें ऑपरेशन आहा लायनल फेर्नांदीस ताचो वाडदीस आनी शावाना गोंसाल्वीस हाचोय वाडदीस थंय सगळे मनां धरून सगळ्यां पासत मागुया वो करूनचे गोरजेक सांपडले आहात मागण्यांची गरज आहा तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेस क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो बोंपात सायबीण मायचे परबेची तयारी आमी कोत्ता. आयच्या आमच्या नोवेनाचो विशय बोंपात सायबीण माय पवित्र सभेची आवय. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा उपरांत धर्मदूत सगळेच भियेले. ते रावताले त्या उंचल्या वसऱ्यांत. सायबीण माय तांच्या सांगाता आसली. मागणें करून ती तांकां धीर बळ आनी घोटाय दिताली. 50व्या दिसा पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी तीं पवित्र आत्म्यान भरलीं. धर्मदूत काळजीदार जावन कोणाकूच भियेनासतना जेजूक गोवाय दिवंक वचत थंय शिंपडले आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यांत पवित्र सभा जल्माक आयली आनी माय मारिया पवित्र सभेची आवय जाली. आयच्या आमच्या पाप साहेब सगळ्या बिस्म साहेब आनी आमच्या याज्ञीक भावां खातीर बापाक दिनवासुया आनी बोंपाट सायबीण मायचे मजतीन ते अदीक पवित्र आत्म्यान भरून आयच्या समाजांत उतरां करण्यांतल्यान काळजीदारपणी गोवाय दिवंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां फावो कर म्हूण ह्या मिसांत मागून घेवया. आनी मिसांत आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवात ते कुजद्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून खंय जायती पातकाय केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगीन सदांच गोंय मरीक सगळ्या देवतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर,
सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थना अगणित मोगाचे बापा तुजे लागीं गोड संबंदान एकवटचे खातीर मोता दिपोती भाग्योत आंतोनीक ओरोण्याचे एकांत जिविताक तुवें आपयलोय. ताणें दिल्ली मागणी आनी त्यागाची देख घेवन आमकां कृपा दी आनी आमकांच पाठ करून सदां आनी सर वचून परस चड तुजो मोग करूंक ताचे विनोवणेन आमकां फाव कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. बेजमीचे कुलेन कीस नांवाचो एक मनीस आसलो. तो अबिएलाचो पूत. अबिएल झेरोराचो, झेरोर बेकातोराचो, बेकोरात आफियाचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. कीस नीज बेजमिलो आनी गिरेस मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगळ्या इस्रायलितां मोदें ताजे उंच सोबीत आनी कोणूच नासलो आनी हेर सगळीं उंचायेन ताज्या बुजाक मात पावतालीं. किसाची सावलूच्या बापायची तोडीं इस्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किसान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी इस्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रामाचे दोंगर उतरून ते सालिसाच्या गांवांत पावले, पूण ती तांकां मेळूंक नात. उपरांत सालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय ती मेळ्ळी नात. मागीर बेजमीच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी ती तांकां सांपडूंक नात. सामुएलान पावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरजे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवटाशी पावतोच सावलून सामुएला बोगले घेवन म्हणलें, ऋषी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आयज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो आनी तुज्या काळजान आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक सिसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर वतून ताजो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणेच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवाडटलो. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनून दिता. म्हणुया, सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनून दिता. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनून दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाचे अंत्रेक तुवें बागयल्याय. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. जबाब. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनून दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेळ भांगाराचो मुकूट ताज्या माथ्यार घातलोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणगेचे पिणगेक तोगता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब. सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनून दिता. तुवें दिल्ल्या जैतान ताका वर्तमान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान
ताका संतोश बरीत करताय. जबाब: सर्वेस्परा तुझें बोळ राजाक आनंद दिता. उद्गार: गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजू दुसरी दोयऱ्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशें आयलो आनी ताणें ताका शिकोवन दिली. फुडें चलून वेताना मांडवेर बसल्या लेवीक आल्फ्याच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलो आसतना सबार दोलसदार आनी वायट सभाचे मनीस जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. रांदले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो दोलसदारां आनी वायटोय बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिझेव पक्षाच्या दोशशास्त्रांनी ताचे शिसांक म्हळें, दोलसदारां आनी वायटोव्या सांगाती तुमचो गुरू कित्याक जेवता खाता पियेता. हें आयकून जेजून ताका म्हळें, बरें आसुल्ल्यांक आसा ताका न्हय पूण वायटाकारांक वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक कापोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. म्हाका आडबाव भणिंदो एका दिसाक एका वयान गोरकान चड बारान चेपलेली इतले प्रोश तिका आसले. जावं गोवाचे जावं भुरग्यांचे जावं गोराचे प्रश्न आसले आनी भितरल्या भितर फुगार जाताली. ते एका दिसाक उठली आनी इगोर्जीन गेली आनी सायबिणी जे पायनल आहा थंयसर दिमींग घातली आनी रडूंक लागली. सायबिणी सांग म्हाका, तुका देवान विचून काडली देवाच्या आवय जावपाक, तुकाय जाय तें भोगचें पडलें, तें तुवें कशें भोगलें म्हाका सांग. हांव हें भोगितां, कितल्यो वस्तू भोगतां पूण म्हाका समजना कितें करचें तें. आनी थिंगा दिमेंक आसतना म्हणल्या भाशेन तिका जबाब आयलो. जेन्ना हांवें ओय म्हणलें देवाक, ओया हांव देवाची चाकून म्हज्या सवुत्रा प्रमाणे, तेन्ना म्हाका खबर ना इतलें म्हाका रावता म्हणून. इतलें म्हाका रावता म्हणून खबर ना की हांवें म्हजो जोल जेजूक गोरवाच्या गोट्यान दिवंक जाय, ही म्हाका खबर ना. पूण तो वेळ येयलो म्हणटूच हांवें देवाचेर बाट दवरलो, बोरवांसो दवरलो आनी देवान म्हजे प्रोस सुटावे केले. पूण जेन्ना म्हाका इजिप्ताक धांवचें पडलें जेजूक मारूंक सोदता हेरोद, तेन्नाय हो प्रश्न म्हाका येयलो. पूण देवाचेर बाट दवरलो, बोरवांसो दवरलो आनी आयजे जैत वेलें. उपरांत परतून इजिप्तांत येवचें पडलें, तें तशेंच जालें. उपरांत जेजूक देव तेंपलांत भेटयलो तेन्ना सिमान सांगलें, हो तो जायते जाणांक
भूंय पडूंक जायते जाण उठूंक हो एक खुणा जातलो. म्हणून म्हजो पूत आयला तो मरूंक आयला. हांव कितें बगोना. पूत मरतलो म्हणल्यार हें जातलें म्हाका खबर ना. पूण देवाचेर भार दवरलो आनी आपणाच्यो वस्तू फुडें गेल्यो. तर उपरांत जेजूक धरून व्हेलो आनी धरून व्हरून ताका खांदा कुरीस घातलो, कुर्सार मारलो. हें जातलें म्हूण म्हाका खबर ना. पूण तेन्ना हांवें भार दवरलो, बरवासो दवरलो आनी जैत व्हेलें. तर ह्या वयर आमकां शिकयता कशें आमी जैत व्हरूंक जाय तें. तर बागेंत पावलो गालास्कारांक बरोवन अशें म्हणटा, काळ बोत्तूच एक भुरगो अस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्तिकाल जल्मलो. सुमूर्तिकाल जल्मल्ल्यांक सुटोवपाक तो जल्मलो. आनी ताणें जल्मल्ल्यांक एक आत्मो दिलो, पवित्र आत्मो, जाचे उद्देशीन सगल्यांनी देवाक आब्बा, बापा म्हणूंक जाता. आनी हो आत्मो आमकां दिल्लो आसा. तर देवान हें देणें आमकां दिल्लें आसा. आनी अस्तोरेन जल्म दितूच जेजूक भिणान बांदो. जेजून हें केलें, आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं अशें म्हणटा आमकां. आमी जाणा भिणान बांदो जेन्ना जेजूक कुर्सार मारलो तेन्ना, हो जेजू कश्टोदो कुर्सार मारूंक वताले तेन्ना जिवांव सायबिणीक सांगूंक आयलो जेजूक दवरला आनीक ताका मारूंक वतात. आनी सायबीण मागीर भायर सरली. जिवांच्या बराबरी वाट चलताले. आख्खे वाटेर रगत पडलेलें आहा. जेजूचें आख्खें रगत पडलें आहा आख्खे वाटेर. आनी शेवटाक ताका मेट्टा ती सायब मागीर जेजूक मेट्टा. आनी मेट्टूच फुडें वाट चलतात. फुडें वाट चलतूच भिणान बांदू जेजूक कुर्सार मारलो तेन्ना सातांतलें एकूतर जाण आसा, अस्तोरे हो तुजो पूत, जिवांव ही तुजी आवय. म्हणटूच आपणाची आवयक सांडूंक ना ताणें जिवांच्या आदीं केली. जिवांव भुरगो, जेजूचें भुरगो. आनी जिवान त्या दिसा ताण आपणागेर व्हेली. जिवांची आवय म्हणटा तेन्ना सगल्यांची आवय ताणें केली. आमचे सगल्यांची आवय ताणें केली. आनीक जिवान तिचो सांबाळ केलो भिणांत बांद. ही आहा आमची सगल्यांची आवय सायब माय. जायते नांवांनी आमी नांव दिता तिका, जायते भासांनी नांव दिता. जशी एक टिचर आसता, एक टिचरीक म्हणटा हांव जाका मॅथ्स शिकयता मॅथ्स टिचर म्हणटा तीच टिचर ती. कोणाक सायन्स शिकयता सायन्स टिचर म्हणटा आमी. कोणाक बॉटनी बायोलॉजी शिकयता ताका बायोलॉजी टिचर म्हणटा. पूण मनीस तीच जायत्यो वस्तू शिकयता. तेच भाशेन सायबिणीक जायत्या नांवांनी आमी उलो कोत्ता, जायत्या नांवांनी उलो कोत्ता. बोंपार्त, बोंपार्त. Bon is a Portuguese word, masculine. Boa, feminine. But a bon part, boro part. Boro part. हे सायबिणीचें परब म्हजी नावेली इगोजी जाता. नावे इगोजी जाता भिणान बांदो हे परब. आनी जेन्ना हांव आसोलना बांद आहलो तेन्ना म्हाका राय शर्मा करूंक, राय इगोर्जेन शर्मा करूंक आपोणे येयलें बोंपार्त सायबिणीचें. आनी म्हजी इगोर्जेंत आहलो तो पादिगार रायचोच फादर रॉबर्ट वाज. हांव तेजे शिंगेलो कित्याक लागून, आरे फ्री आहा तूं आयतारा दीस बोंपार्त सायबिणीची परब, फादर तुजे इगोर्जेंत राय म्हाका शर्मा आहा. कितल्यांक? अमके टायमार. त्या आदीं पयलो तोच शर्मा हिंगा कर आमचे इगोर्जेंत, नावेलीचे इगोर्जेंत कर, मागीर तूं थिंगा वच. हें हांवें केलें. हें साय मारली नावेलीचे इगोर्जेंत आनी सारको केलो रायचे इगोर्जेंत. तर बोंपार्त भिणांत बांद, बरो पार्त भिणांत बांद. आमकां आवयांक हो पार्त येता आनी पार्त येयलो म्हणटूच भिणांत बांदू हो पार्त बरी भाशेन जावंक जाय.
ते पासत बॉम पार्ट म्हणटा बोआ पार्ट न्हू बोआ इज ए फेमिनीन बॉम पार्ट आनी उपरांत भयणान बांदो जेन्ना जेजू मरच्या आदीं सिसांक सांगलें जेरुजाल्याचे भायर सरो नाकात जेरुजाल्याचे भायर सरो नाकात पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां येतलें तें घेवपाक जेरुजाल्यांतूच रावात जेरुजाल्यांतूच रावात आनी जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो थंयसर स्वर्गार वयतूच ते पुत्तून सेनाकलांत आयले आनी भियेताले जेजूक धरून वेला ते भाशेन हे जुदेव आतां आमकां मारतले आमकांय तेच मरणा फावो जातली भियेवन दीस काडटाले आनी सायब माय तांकां सांगात कोत्ताली भियेनाका गोट रावा हांव तुमचे सांगाता गोट रावा हांव तुमचे सांगाता आनीक हें सेनाकलां ती कोत्ताली आनी 50 दिसाक पेंटेकॉस्ट डे पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो सेनाकलांत पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो तेन्ना इगोजमात जल्माक आयली आनी जल्माक आयली तेन्ना सायब माय थंयसर आसले म्हणटच सायब माय इगोजमातीची आवय भिणांत बांद इगोजमातीची आवय आयज तिका आमी पाचारतांव हें पळय दुसरें नोवेनाक ती इगोजमातीची आवय आनी तिणें केलें सोबार गाणी दिसती पडली सोबार गाणी दिसती पडली फातिमाक दिसती पडली लूड दिसाक दिसती पडली वायलांक आनीक दिसती पडली मेजगोरिया थंयसर दिसती पडली एकूच तिणें संदेश दिलो मागणें करात आनी प्राचीत करात जायते ओतमे फेरनांत वेतात जायते ओतमे फेरनांत वेतात आनीक ह्या भुरग्यांक सांगलें मागणें करात आनी प्राचीत करात भुरग्यांनी सांगलें ते भाशेन केलें आनी लोकांनीय केलें जेन्ना भुरग्यांक सांगलें लोकांक आमकां सायबीण दिसती पडल्या हें करूंक लायलां आनी लोकूय करूंक लागलो आनी जायते ओतमे भिणांत बांद हे फेरनांत वचपाचें बंद जालें मागण्यान प्राचिता उद्देशी हो संदेश सायबीण हूंय दिसती पडटा थिंगातान हो संदेश दिलो भिणांत बांद हो संदेश दिलो कित्याक ती आमची राखण करता इगोजमातीची राखण करता ती आवय म्हणटा इगोजमातीची राखण करता आमी हे दोन वस्तू करूंक फाव प्राचीत आनी मागणें आनी प्राचीत मागणें केलें जाल्यार आमचे म्हणल्या भाशेन फुडली वाट बरी भाशेन जातली आनी आमचे ओतमे जायते सालवार जातले तेणें आमकां मिसांताच्या दिसाक मागुया दानतोरीच्या वेळार आमी गायन घेवया C42 पेज नंबर 46 C42 म्हजे भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं
सर्वेस्परा बाग्योंत आतुनीचे परबे सुमयार जे विधीचेर तुका भेटोवंक आमी हाडले ती देणी दयेन मानून घे. संवसारे ओंडावण्या आनी बोणावण्यांच्या फासांतली सुटोवन तुका एकवटोन अशें सपून दादोसकाय जोडूंक हे पवित्र योजना वरवीं आमकां फावो करून मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडे आनी सत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें तें भोगतां पासत तुजे विचित मोगाची मणावळ आमी वाखाणटा. आपल्या अरोमाच्या पवित्रपणान तुज्या मनशा कोणाक आपयताय. फुडल्या जिविताची देणी हेच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. त्यो सगल्या देवतान भोगतां सांगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गानी संवसार पडला तुज्या वैभवान. ओत सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. ओत सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सिमेस क्रिस्ताची कुडी रगत. आपली कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. पेशपरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत. पातकाचें भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर ओंपता. तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुळार अशें तेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा. फिलिपनेर आमचे गवळी बापा. सिमा आमच्या आदारी गवळी बापा. सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता ते मेल्ल्या समेस्तांक पुडजुडीत मुखार वापरूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाची मागीर सांगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोतां बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यांत. त्या सगल्या भक्तां बराबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगाताची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जुताय
पवित्र आत्म्याचे एकपण धर बापा सर्व नोंद विभव तुका सासनांच्या सासनाक आमचे सुम्यान आमकां मागणें करून शिकयलें तसो बागेंत पावलो गालास्कारांक मरोन म्हणटा ताणें आमचे भितर आत्मो घातलो आनी आत्म्या उद्देशी आमच्या आबा बापा म्हणूंक जाता सगळीं हें देणें घेवन आमच्या आपा म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यात तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घेणार साय समकांती आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकण युतां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवाशान अतिरिक्तांव तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांत सुटोय आनी सर आकांतांतली वाडटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासना सुमेज क्रिस्तान दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ जो जियेता राजवो चलयताय सासनांच्या सासनाक तुमची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी हो जेजू ह्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा त्या शेळीच्या जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D48 पेज नंबर 76 D48 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा काळोखाचे पदव्यांचे जैत जोडूंक भाग्योन तातूंत तुवें फाव केलें. हे बलिदानां आमी घेतलां ते सर्गीच्या जेवणाचे बोडान खोटेपणाचे जैत झुजोन जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ते शांतयेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन घेवया T43 पेज नंबर 222. T43. तुमगे आमची राणी आयो तुमगे गिमाई तुझ्या भुरग्याची मागणी आयको तुमगे गिमाई तुझ्या भुरग्याची मागणी आमी मागता माई आमचे हात जोडून बेसांव आमचे दार तुझे हात उगडून आमी मागता माई आमचे बेसांव आमचे गार तुझे